I4. Doyal Deva Katlutica Bogus Papa Mokacha Bapui Munu Kadvarnaka Burgyang Tucha Sonaka Yechisu Angkang Lutmata Titoloy Munpatyeka Sulmochapat Kakardata Ay Chanti Sogli Santa Soglang तुमकां देव बरो दिसत्यो Jesu Kirpati आयची मिसाची भेट आमी भेटयता देवाक दिन वाचून जानेवारी द कोस्ता आयज आपल्या जल्माच्या दिसाक देवाक दिन वाचून ही भेट भेटयता तशेंच दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता देवाक दिन वाचून वेलन कुलासो आनी जेरिना गामा आपल्या लग्नाच्या दिसाक देवाक आर्गां दिवन ही भेट भेटयतात आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया पास्कॉल फेर्नांडीस आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता आमच्या फादर पिटराचो बापूय ताचेर खरीत भाशेन आशिर्वाद मागुया आनी ताका बरी भलायकी फावो कर म्हूण मागुया तशेंच पियेदाद गामा आनी पियेदाद सुवारीस आयज आपलो लग्नाचो दीस मनयतात तांचेरूय देवाचो आशिर्वाद मागुया खरीत भाशेन मागुया ऑल्वीन आनी विना हांच्या सुपुल्ल्या भुरग्या पासत जाका उस्कार घेवपाक जायतो प्रॉब्लम जाता ताचे पासत मागुया तशेंच जीं कोण बरीं नात जे कोण सर्जरी केल्ले आसात तांच्या सगळ्या पासत मागुया देवान तांकां एकोणीचो हात लावंक आमची जण एकल्याची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी Amen आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकपूर तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे आसूं मगर भाऊ आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी जुदासाच्या विस्वासघातकीपण ह्याचेर आमी नियाळटले जुदासान जेजूचो घात घेतलो अशें आमी वाचता गुडीक जुदासाची मोती पोरमणे दुसरी येवजण आसली सोम्याक तो एक संवसाराचो राजा कसो ह्या संवसारान परगटूंक सोदतालो आनी हाका लागून तो अदीक उत्सूक आसलो की जेजून बेगीनूच आपलें रायपण ह्या संवसारान दाखोवंक आनी हाका लागून 30 नाण्यांक ताणें जेजूक विकलो जायते फावटी घडीक देवाचें उतर आमच्या जिवितान येता हें देवाचें उतर आमी जायते फावटी नाकारता आमी पयसायता आमी जायते फावटी फारिसेवपण करता आमच्या जिवितान देवाचें उतर आमकां हुस्कायता आमच्या जिवितान हें देवाचें उतर आमकां बऱ्यो वस्तू करूंक आपयता जिवीत न्हवसरूंक उलो मारता देवाच्या उतराक दोर दिसा कान दिवंक आमकां मिसांत खतखत्यान कृपा आनी बोड मागून घेवया आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया हांव पातकी सर्पविदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणी म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदरून बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध हे पासत बागेर सदांच जगवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्प दुविधा देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन सोम्या काकूत कोर सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर सोम्या काकूत कोर प्रार्थुया सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा आमच्या मोगाळ बापा आमचे खातीर कुसार मरून तुज्या पुतान सैतानाचें बोड मोडले तुजे उगोणीत जाणवायेची आनी मोगाची येवजणे पासत आमी तुका दिनवासता आनी ताच्या सांगाता एक दीस आमकांय पुनर्जिवंत कोर म्हूण आमी मागता
हे आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासोत चलयता सासण्याच्या सासनाक. आमेन. इसायेस प्रवराच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परा दुनियान म्हाका कोऱ्या सिंसाची जीब दिली. तोखलेल्या म्हज्या उतराक धीर दिवंक तोच म्हजे तोंडान उतरां घालता. आपलो ताळो आयकूंक कोरो सिंस कसो आपणाक चीत दिवंक दर सकाळीं तो म्हाका जागो कोत्ता. सर्वेस्परा दुनियान म्हजे कान उकडले. हांवें जाल्यार परतें बोल करूंक ना. कडसरून हांव वचूंक ना. म्हाका मात्तल्यांक हांवें म्हजी पाट दाखयली. म्हजें खाड पिसुट्टेल्यांक म्हजे पोले दाखयले. म्हज्यो किण्ण्यो कोत्तेल्यांक आनी म्हजे तिपी उडयता तेन्ना पर्यंत हांवें म्हजें तोंड धांपूंक ना. सर्वेस्पोर म्हज्या आदाराक येता. त्या पासत हांव बेमानाची पर्वा करिना. उज्याच्या फातरा भाशेन हांवें म्हजें तोंड करून दवरलां. हांव लजेक पडचो ना म्हूण हांव बरें जाणां. म्हाका न्हीद करूंक दिता तो हांगा लागींच आसा. कोण म्हजेर गाराणां करीत जायत वयत जाल्यार बरोबर न्याय सोबे मुखार वचुया. कोण म्हजेर आड तोरकार करीत जायत तर ताका म्हजेशी येवं दी. दोनी सर्वेस्पोर म्हज्या आदाराक येता. कोण म्हजेर कास्तीचें फर्मोण मारूंक फुडें सरतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. परतून म्हणुया. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. तुजे खातीर हांव केबाळां सोंसतां. तुजे पासत लज भोगतां देवा. देखूनच जालां हांव म्हज्या भावा भयणी मोदें पोरको. म्हजे खाशा आवयच्या भुरग्यांक जालां परदेशी. तुज्या घराचो मान राखचे खातीर लासता म्हजें काळीज. तुका किणटात ताज्यो किण्ण्यो म्हजेर पडटात. जबाब. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. म्हजी कोण तरी दया करीत म्हूण रावतालो पूण कोणूच ना जालो. कोण तरी म्हाका बुजवण दिता गाय म्हूण पळयतालो पूण कोणूच ना मेळ्ळो. उरफाटें खावन ताणें म्हाका वीख दिलें आनी म्हजे ताणेक म्हाका पियोंक दिलो शिरको. जबाब. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. गायनां करून देवाची नांवांक वयर काडटलो. दिनवासनेचे गितांनी ताका वाखाणटलो. हें पळय कालच्या मनशांक संतोसतलीं. देवाक सोदतलीं काळजां आनंदान जियेतलीं. कित्याक सर्वेस्पोर आयकता दुर्बलांची मागणी आनी सांकड्यांनी आसलेल्यांक आपल्या चाकरांक तो विसरना. जबाब. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. उद्गार. नोमान आमच्या राया. तूं बापाक कालतो जालोय. शांत मेंढरो मारूंक वता तसलो तुका कुलसार मारूंक वेलो. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. बारांतलो एकलो जुदास इस्कारियात नांवाचो मुखेल यादनिकाशी गेलो. ताणें म्हणलें, हांव ताका तुमच्या हातांत घालीन जाल्यार तुमी म्हाका कितें दिशात. ताणीं ताका
रुपयाचे 30 नाणे मेजून दिले आनी तो दिसतान ताका धरूंक दिवंक बरो सोयेक तो पळोव नासलो. फूग नासलोल्या उंड्याच्या पयल्या दिसा शिश जेजू लागीं विचारूंक आयले, तुजें पास्काचें जेवण खंय तयार केल्लें तुका जाय? आनी जेजून सांगलें, उमक्या मनशाक शारांत मेळूंक वचात आनी ताका म्हणात, गुरुजी अशें सांगता, म्हजो वेळ लागीं पावला, म्हज्या शिसां बरोबर तुज्या घरांत हांव पास करतां. जेजून तांकां हुकूम दिल्लो तो शिसांनी पाळ्ळो आनी पास्क तयार केलें. सांज जातूच आपल्या 12 शिसां सांगाती तो जेवणाक बसलो आनी ते जेवता खाता आसतना ताणें म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तुमचे भितरलो एकलो म्हजो घात घेवचो आसा. ते जबर खोंती बरी जाले आनी एकलो म्हणूंक लागले, सायबा हांव गायतो. ताणें असो परतीपाड केलो, म्हजे बरोबर ताटांत हात घाला, तो म्हजो घात घेतलो. मनशाचो पूत आपणा विशीं बरयलोलें आसा त्या प्रमाणे वेता खरो, पूण जो मनीस मनशाच्या पुताचो घात घेवंक वेता ताचें कोटा. जल्मुकूच नासलो जाल्यार त्या मनशाक ओदीक बरें जातें. पूण ताचो घात घेतल्या जुदासान अशें म्हणलें, गुरुजी हांव गायतो. जेजून ताका जाप दिली, तुवेंच सांगलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणीनो, हाचे शुभ वर्तमानांत आमी आयकता जुदास इस्कारियत कशे परी जेजूचो घात घेवंक ताका 30 नाण्यांक विकूंक जुदेवांक तांच्या हातांनी करूंक तो राजी आसलो, ताचे विशीं आमी आज खबर आयकता. आनी ताचे विशीं आमी आयकता तेन्ना आमी आमकांच विचार करता, कित्याक काय जुदासान जेजूक विकलो? जुदास घातकी अशें आमी म्हणटा. घात ताणें घेवंक येवजिल्लें खरें, पूण आपले मतीन घडीक ताच्या हो घात न्हय आसलो, कित्याक जेजू मसियस म्हूण तो जाणा आसलो. जेजू ह्या संवसारांत रायपण चलोवंक आयला आनी हो राय सगल्यांचो राजा जातलो. सगल्या वयर अधिकार ताका आसा. सगल्या वयर जे कोण जुलूम सोंसतात, जे कोण अनाथ आसात, पांगडे आसात, सगल्यांक ताणें बरें केल्लें. पूण संवसारी पदवी तो घेनासलो. हाका लागून घडये जुदास आपूण ताका उदीक उचकायतालो. कितें म्हणून की सायबा वेळ पावलो तुवें संवसारी अधिकार घेवंक गरज, कित्याक जुलूमशाही लोकांचेर चलता. जुदासाक व्हडलें पडूंक नासलें. जुदासाक संवसाराचे पदवेचो चड भावा भयण आशा आसली. आनी हाका लागून ओरिजीन हो आदलो इगर्जेचो जाणार अशें म्हणटा, ताणें जेजूक 30 नाण्यांक विकलो. जेजूची वर्सां 30 वर्सांनी जेजून आपल्याची पब्लीक मिनिस्ट्री म्हणटात ती प्रचार करूंक, प्रवचन करूंक जेजू भायर सरलो. 30 वर्सां ताणें ह्या संवसारांत सारल्या उपरांत देवाचें उतर परगटूंक तो तयार जाल्लो. जोझफ भावा भयणीनो आपल्या भावांची जेन्ना भावा भेट करता तेन्ना इजिप्ताक ताणें 30 वर्सां काडलीं. तेन्ना 30 वर्सांचो जालो तेन्ना बरे भाशेन इजिप्ताक दुकोड येतलो म्हूण जाणा आसलो. तेन्ना ताणें इजिप्ताचे परजेची बरी परामोस केली. आदलो करार आनी नवो करार कशे तरेन एक सारको, आनी देवाचें उतर आमकां खंयतान खंय व्हरता तें बरें थावें जाता, कित्याक देव आपल्या गोडिता वरवीं आमचे लागीं उलयता. जुदासाक घडयेक देवाचे येवजणेचो उदीक थाव नासलो, कित्याक तो आपले मांडणे प्रमाणे चलूंक सोदतालो. विस्वासघात. जेजूक जेन्ना तो 30 नाण्यां विकता, ताणें म्हणलें हांवें ताका तुमच्या आदीन केलो जाल्यार तुमी कितें करतले? आनी ताणें म्हणलें तुमी म्हाका कितें दिशात? आनी ताका रुपयाचे 30 नाणे मेजून दिले आनी तो दिसतान तो ताका धरूंक सोयीक सोदतालो. जेजूक 30 नाण्यांक ताणें विकलो खरो, पूण जेजू जेन्ना तांच्या हातीन पडटलो, तांच्या आदीन जातलो, तेन्ना आपलो अधिकार दाखयतलो अशें ताणें येवजिल्लें आसतलें. पूण भाव भयणो जेन्ना तें जालें ना तेन्ना निराशी तो जालो, कित्याक देवाचेर ताणें पातयेवंक ना, मनशाचे पदवेचेर तो पातयेलो. मनशाच्या अधिकाऱ्याचे फाटल्यान तो गेलो. ताका
जेजू राजा हाचे व्हडपण पळोवंक जाय आसलेलें त्या वेळार ताका दिसलें आसलेलें घडये जेजू एक व्हडली मिलाग्र करतलो जेजू आपणाकूच सुटयतलो जेजू घडये आपणाक ह्या संवसाराचो राजा म्हूण सगल्यांक खाला उडयतलो आनी आपली फौज घेवन ह्या संवसारान आपलो अधिकार स्थापतलो अशें जुदासाक दिसलें सगळी ताची संवसारी मांडण्यो भाव भयण्यो फिसकुटून गेल्यो देव आमचे सवे तरेकवार आपले येवजणे प्रमाणे चलता देवाची येवजण आमचे सवे तरेकवार भासांनी आमकां दिसना तुजे भाशेन आमच्या मांडण्या प्रमाणे न्हय पूण देवाची येवजणे प्रमाणे ती चलता जायते फावटी घडये हें देवाचें उतर आमकां येता देवाचो मोग ह्या उतरांतल्यान आमकां दिसून येता आमच्यो मांडण्यो आमकां जाय त्याच वेळार त्यो सहकार जाल्यो आमकां जाय त्याच वेळार त्यो संपूर्ण जाल्यो आमकां जाय त्याच वेळार आमी जें चिंतां तें जाल्लें आनी आमी जायते फावटी चिंतां तेन्ना आमी समजता आमी खरेंच बरें चिंतां पूण देवाची वाटो दुसऱ्यो भाव भयणीनो आमी जेन्ना मनशाच्या अधिकाऱ्या फाटल्यान धांवता देवाक आमी जायते फावटी विसरता देवाचें उतर दर दिसाक मिसाचे भेटेन आमकां भाव भयणीनो उक्तें जाता आमचें अंतस्कन चवकशी करूंक आमकां तें भाव भयणीनो आमंत्रण करता जायते फावटी घडये हे देवाच्या उतराक आमी नाकारता देवाक आमी सोबे माजार जायते फावटी विकून दिता जुदासा भाशेन 30 नाणें कित्याक आमच्या उतरांतल्यान आनी कोरण्यांतल्यान देवाक आमी विकता जायते फावटी घडये आमचो जिविताचो वेव्हार आमी जिवितांत जायते फावटी असल्यो वस्तू करता की देवाचे फाटलावदारा म्हणून आमी जायते फावटी सोबे माजार सुद्दां जेन्ना आमकां दुसरो अधिकार दिता पदवी दिता मान दिता तेन्ना आमी ताचे फाटल्यान धांवता देव दर दिसाक आमकां आपल्या उतरांतल्यान खालते जावंक आपयता हे संवसारे माना फाटल्यान न्हय पूण संवसाराच्या अधिकाऱ्या फाटल्यान न्हय पूण सर्गीच्या राजा खातीर आमी वावरूंक तो आमकां आपयता आसात आमी तयार जाल्यार विचार करुया आमच्या जिविताची नदर मारुया कोणूय आमकां भाव भयणीनो कितेंय तर आमकां सांगलें आमी फुलता आमी समजता तो मनीस आमची सगल्यो कामां करतलो तो मनीस आमकां सगल्यो सवलती दितलो तो मनीस आमकां पावतलो तो मनीस बरें करतलो अशें आमकां दिसता पूण पळोवंक गेल्यार मनीस सगळे आपल्या वाद्याचे मनीस सगळे स्वार्थी मनीस आपणाक जाय ते भाशेन करतात जुदास तेच भाशेन फटवलो आमी जायते फावटी फटवता आमी भाव भयणीनो जेजूक विस्वासघात करता जेन्ना आमी विस्वासघात करता तेन्ना आमीच भाव भयणीनो हे देवाचें उतर नाकारून देवा सोशिल्ले पयस वेता आज आमकां परतून एकदां विचार कर खरेंच हांवें जेजूक जायते फावटी विकलो काय हांवें जेजूक जायते फावटी घात केलो काय हांवें ताका 30 नाणें न्हय पूण म्हज्या उतरांनी आनी खोरण्यांनी ताका खाला उडयलो काय खरेंच फाटलावदार कसो दुसऱ्यांक हांव एक नमुणो जावचे बदलेक हांव दुसऱ्यांक घडयेक एक वायट वस्त जाली जाल्यार आमकां विचार करुया अशें आसा जाल्यार जिविताची नवसणी करूंक वावरुया आनी कृपा मागून घेवया गायन करुया C18 पेज नंबर 36 C18 यातनी गुंडा समोर पिता आमची मना समोर भुया आत्मीक गुंडो तयार करता कालसाय आमची तयार करुया यातनीक ताका रोस पेटयता आमी आमची चिन पेटोवया क्रिस्ता रगत तोकून दिता पिवंक आमी आयती जावया सुर्गीचे व्हड तयार जातले बुकतान मारूंक लागीं सोरया क्रिस्ता रगत पिवून जातले आमच्या आत्म्याक दादोस कोरया
म्हज्या भावीने म्हजें तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें सामून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. सर्वेस्परा जेजूच्या कुश्टा मरणाचो गूट समोर उमून आमी तुका भेटयता ती देणी दोयेन मानून घे. ह्या गुटांत आमकां मेळटा तो ताच्या कुश्टा मरणाचो फोड आमचे भक्तिवंत जिणेंत दिसान दीस वाडत वचूं कर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची कारजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवेदारान सासणाचे देवा सूर काड्यान सोदताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो ताच्या जिवीत दितल्या मरणाचे आनी वैभवी पुनर्जिवनपणाचे भोव पवित्र दीस लागीं पावले. सैतानाच्या गर्वाचे ताणें जैत व्हेलें आनी आमचें तारण ताणें केलें. ही वर्ती घोडिता सोडवणीची आमी भोगतीन समोरुमता ह्या दिसांनी देखून जेजू वरवीं देवदूतांचो दलबार संतोशान बरोवन तुजे मुखार निरंतरी तुका वाखाणटा स्वर्गार. तांचे वाखाणणेक आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंचर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उंचर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणून हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तिसपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारवतले. हें म्हज्या उडासाक करात. बाबार्थाचो गूट पोरगोटुया. तुझ्या कुसारी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बापाजीच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्ती फुडें उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सिवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गोडी बापाक आनी सगले यज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजी इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरचोरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माय सांगतीचो पोती भाग्योन सुसे भाग्योन धर्मतान सूर काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्ता बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी भंय मोगावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सूर पदवेदार बापा सूर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनाक. आमेन.
आमच्या सुरुंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडूं दिनाका, पूण वायटांतल्या आमकां निवाड. सर्वेस्परा सर वायटांतल्या आमकां निवाड, दय करून जिवितांत सवस्के आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशेन अत्रेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुती सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसगा जी खुशी परमातिका शांती दियान तुज तिका एकवटान सांबाळ, तुजी येता राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवं. देवाचे शेले तू संवसाराचे पाप काटिले, आमची काकूट कोर. देवाचे शेले तू संवसाराचे पाप काटिले, आमची काकूट कोर. देवाचे शेले तू संवसाराचे पाप काटिले, आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगल्या आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र तू संस्कारान भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू. आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा. तुका एकवटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. भाव भयणी आमी सगळीं सर्वेस्पराची भुरगीं जेजू भाव सोमेस्ताचो ताचो बाप बापूय आमचो कोरात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो पेल्याक तुमी कोता तितले करीत सांगता म्हाका पावले कोरात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो पेल्याक तुमी कोता तितले करीत सांगता म्हाका पावले एकूच खाण आमच्या आत्म्याक एकूच मोग आमच्या काळजाक एकूच जीव आमचे सोवे सोमेस्तान देवा रूपणे कोरात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो पेल्याक तुमी कोता तितले करीत सांगता म्हाका पावले कोरात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला
कोल्याक तुमी करता तितले खरेंच सांगता म्हाका पावले. मनशाचो पूत हेरांक आपले चाकरेक लावंकूय बगोर हेरांची चाकरी करूंक आनी समेस्तांचे सरवणे पासत आपलो जीव दिवंक आयला. प्रार्थुया. सोर पदवेदा देवा आमच्या विस्वाशी बापा, आमी तुका समोर पिलां तें बलिदान तुज्या पुताचें मरण पुरगोट करता. ह्या ताच्या मरणा वरवीं तूं आमकां उमोर जिवीत दिताय म्हूण आमी भावार्थान सोत मानता. ते मोहिमेंत अमोर जिवीत पुनर्जिवनपणांत आमकां मेळटलें म्हूण तीर भरवंसो धरून ह्या दुखाच्या खणांत आमच्या क्रिस्ती आपोण्या प्रमाणे धिरान चलूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. भाव भयणीनो, आयज आमचो निमाणो दीस तयारेचो. फाल्यां तावन आमी ह्या खेरीत दिसांनी म्हणजे पवित्र सातोळ्याचे खेरीत दिसान भितर सरता. फाल्यां आपोस्लांचे पांय आमी धुता आनीक ही पवित्र ब्रेस्ताराची समारंभणी करतले. त्या उपरांत आमी पवित्र शुक्रार आनी मागीर पास्कांची तयारी करता. ही सगळी तयारी करता आसतना आयज आमचे आपोस्ल जे आसात ते आयज आमच्या पादविकारा बरोबर आनी पादकुरा बरोबर आपलें जेवण करतले. जे 12 आपोस्ल आसात तांचे लागीं मागता 1 वाजता तांणी इगर्जेन आयज पावूं. तशेंच आयज सांजे आमी इगर्जेची आनी इगर्जेचे भोंवतणीची साफाई करता. एक चोत्राय धरची. ही साफाई जी करतात ती इगर्जे भितर आनी भायर आमी जोण एकल्यान करपाक आमकां एक सयेग. आख्खें वरस भर आमी केन्नाच इगर्जेची साफाई करूंक पावना, पूण हो एक सयेग भितर तशेंच भायर. 4 वाजता ही सुरू जातली आनी 7 वाजता पासून ही साफाई चालू आसतली. एक समुदायान वांटलेले आसात जागे, वेगवेगळे जागे दिल्ले आसात सगळें बरे भाशेन वेवस्थीत जावपाक. म्हणटच तुमच्या समुदायाच्या वांगड्या लागीं तुमी बराबर मेळून वेळ केन्ना तुमी हिंगा पावतल्यात, केन्ना तुमी साफाई करतल्यात तें बरे भाशेन करचें. तुमचे इन्स्ट्रुमेंट्स जे आसात हाडपाक निवळ करपाचे ते तुमी घेवन येवचे आनी काबार जाल्या उपरांत परतून व्हरचे. बरे भाशेन ही तयारी आमी करुया. आयज सांजेर पवित्र वर आसचें ना, पूण आयज आमचो वावर जो आसा तो आमी करीत भाशेन आमच्या देवाक भेटोवया. फाल्यां सकाळीं मीस आसचें ना चोत्रायदरची. मीस सांजेर 5 वाजता आपोस्लांचे पांय धुवपाचे रीत त्या मिसान जातली आनी दुसरें मीस जातलें 7 वाजता आनी त्या उपरांत 8 वाजता तावन पवित्र संस्काराची भेट आमची वाड्या वाड्यांनी व समुदायांनी सुरू जातली. आमी तातूंत बरे भाशेन वांटो घेवया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गायन घेवया. I-15 पेज नंबर 126. I-15. कितलो मोग तूं कोरताय मोसो, इतलो मोग तूं कोरताय मोसो. ओसो
हांवें जेजूक विचार केलो जेजूक हांवें एकदां विचार केलो तेन्ना ताणें सावथ्यून इतलो Holy Ghost at vistaru kosar Kitlomo tukutai moso Kitlomo tukutai moso Oso have Jesu vicar kero